आयज आमी तेम वाडा मुर्जी दर्या देगेर आसात आणि दर्या देगेर दुसऱ्या दिसा सावन हांगासर CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्या खातीर बांदकामां मोडपाचे काम सध्या युद्ध पातळीचेर सुरू आसात। हांगल्लो जो जमीनदार आसा त्या जमीनदारान ह्या जे टॅनंट आसात, जे मुणकार आसात, त्या मुणकारांनी घरां बांधली, घराचे काही प्रमाणात विस्तार केलो आणि काही जणांन पर्यटन क्षेत्र असल्या कारणान त्या घरांचे रूपांतर हॉटेल म्हणा किंवा आणि इतर गेस्ट हाऊस असाय प्रकार एखादे 1-2 रूम बांधलेले। त्या भटकारान तांचेर CRZ कडे कागाळ केली आणि ही कागाळ केल्या उपरांत CRZ दखल घेतली। त्या उपरांत NGTन आदेश दिलो, त्याच्या उपरांत उच्च न्यायालयान आदेश दिलो ही बांदकामां मोडपाची। आणि ही बांदकामां जे आमचे थळावे मच्छीमार बांधव आसात तातूंतले 11 मच्छीमार बांधवांनी आपलो घराचो विस्तार जाला, कुटुंबाचो विस्तार जाला म्हणून तांच्यांनी जी जागा आशिल्ली थंय ल्हान ल्हान घरां बांधल्यात आणि वट्ट 23 बांदकामां मोडपाचे काम सध्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या तेम वाड्या हांगासर सुरू आसा। दुसरे वाटेन ज्या सध्या घराची मोडतोड सुरू आसा तो दिलीप मोर्जे हांणी फाटल्या 4 दिसा पयलीं जो वकील आशिल्लो आणि तो भाटकार आयिल्लो ह्या स्पॉटाचेर थंय ताका मारलो म्हणून ताका बरोच मारबडव केल्ल्या खातीर ताका पोलीस कोठडीन आसा। ताचेर गुन्यांवूय मांद्रे पोलिसांनी नोंद केल्लो आसा। दिलीप मोर्जे आसा तांणी जे त्याचे 97 स्क्वेअर मीटर पूर्वजांचे घर आशिल्ले त्या घराकडे तांणी विस्तार केल्लो आणि 1 मजली 2 मजली 3 मजली असे घर व्हडा प्रमाणात बांधून हॉटेल रूपांतर केला असो त्या जमीन मालकांची दावो आशिल्लो आणि तांणी तशा प्रकारची कागाळ CRZ विभागाकडे केली आणि मागीर हे प्रकरण ग्रीन ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालयाकडे पावले आणि उच्च न्यायालयान आदेश दिलो की ही बांदकामां मोडून उडोवची। आम्ही पळयता ह्या दर्या देगेर व्हडा प्रमाणात जे बिगर गोमंतकीयान हांणी एकाच मजली न्हू 2 मजली 3 मजली 4 मजली अशी व्हडली घरां बांधलेली आसात, इमारती बांधलेल्या आसा, हॉटेलां बांधलेली आसा, गेस्ट हाऊसां बांधलेली आसात। ताचेर कित्याक कारवाय जायना? हेरांचेर जे थळावे नागरीक आसा तांचेर कित्याक एक्शन जाता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। तुम्ही पळयत रावा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।